बुधवारा विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज थारावपा खातीर सभापती गणेश गांवकर हांचे फुडारपणा खाला बसका जाली। हे बसकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार विजय सरदेसाय, आमदार विरेश बोरकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। अर्थसंकल्पाचेरय दर खेपो 3 दीस चर्चा जाता। हे खेपे 2च दीस जातली। आमदारांक उणो वेळ मेळटलो। तशेंच अर्थसंकल्प शुक्रारा सादर जावपाक लागून खासगी कामकाजाचो 1 दीस उणो जातलो। अर्थसंकल्पीय हेर दीस मांडपाची मागणी हांवें केल्ली अशें आमदार विजय सरदेसाय हाणें बसके उपरांत सांगले। अधिवेशनात आतां मेरेन 563 तारांकीत आनी 1832 अतारांकीत प्रस्न आयल्या। आमदार विरेशाचेर पुलिसांनी केल्ल्या वागणुकेक लागून गोंयच्या राजकारणात नवो वाद सुरू जाला। फकत बदली पुरो जायना, पूण संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी खर मागणी आमदार युरी आलेमांवान केल्या। मजगती टीसीपी खात्या कडेन संबंदीत प्रस्न विधानसभे वेळार हाताळटले अशें आपल्याक आश्वासन दिल्ल्याची माहिती आमदार विरेशान सांगले। अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जाले उपरांत 11 मार्च सावन खात्याच्या मागण्यांचेर चर्चा सुरू जातली। 11 दीस ही चर्चा जातली। अधिवेशनाच्या निमणे दिसा मुख्यमंत्री विनियोग विधेयक सादर करतले। हे भायर पुरवणी मागण्यांचेय विधेयक सादर जातले। अधिवेशनात 15 खासगी प्रस्ताव चर्चेक घेतले। आमदारांकडल्यान जी विधेयकां आयली ती संबंधित खात्याक धाडून दिल्या। खात्यांकडल्यान मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार ती अधिवेशनात चर्चेक येतली अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगले। आयकात फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया। एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ती स्पेसिफिकली आमचे येता ते सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातले तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचे जे पळय बिजनेस आसा त्या बिजनेसाच्या बद्दल आसतली। तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832। तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा जे बिजनेस 0 आवर्स मागीर ऑबिच्युअरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेड डावन इन द हावस कॉलिंग अटेन्शन्स ह्यो सगळ्यो गजाली आसता तेन्ना तेजेच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा। ते बाद मेंबरांनी काही सजेशन्स दिल्ले आसा की ती काम जेन्ना पळय कामकाज सुरू जाता तेन्ना कशे पद्दतीचे हें आसपा जाय वातावरण तेन्ना हांवें तांकां सजेस्ट केलां की रिक्वेस्ट केलें तांकां की बरे पद्दतीन आमी वेवस्थीत जर समज चलयलें जाल्यार लोकांचे प्रश्न वेवस्थीत मांडून आमकां सॉल्व करपाक मदत जाता। त्या खातीर इवन जो पळय बिहेवियर जो परमिटेड ना अशा पद्दतीचो बिहेवियर चुकून सुद्दां करचो न्हू। आनी म्हाका दिसता की सगळे मेंबर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते म्हणजे लास्ट इयर कशें इलेक्शनाचें त्या खातीर प्रत्येक जाण आपल्यालो परफॉर्मन्स एकदम बरो करपाचो प्रयत्न करतलो। तो करता आसतना म्हणजे कसो आसा की लोकशाही पद्दतीन सामको तो हावजाक सोंपता अशा पद्दतीचो करचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा। आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी VSCन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतीन आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा। प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन जावं क्वेश्चन्स घालता जावं क्वेश्चन आमचे फावटी कितें जाता विथीन 48 आवर्स आमकां बिजनेस मेळना होय मांडला। आनी हो जो बिजनेस प्रामुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा। सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले। तशेंच ऑफिसान जेन्ना वयता कित्याक जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना हेंय आमी स्पिकराक सांगलें। स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना आनी CMानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी की कितें रिप्लायज आसा ते TCP सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून। कमिटीच्यो खूब मिटींग जाल्या आनी ही जाल्या हातून एक मेन पॉयंट आसा की सेशन सुरवात जाता शुक्राराक। सगळ्यांक खबर आसा की शुक्रार म्हणटा प्रायवेट मेंबर डे। हांवें पर्सनली स्पिकराक एक पयलो प्रश्न घालो की तुमी शुक्रारा केल्ले ऐवजी बिरेस्तारा कित्याक केलें ना? कोणें तुमकां आडायलें? बिरेस्तारा तुमी बजेट प्रेजेंट करपाची, शुक्रारा आमचो प्रायवेट मेंबर आमकां दिवपाचो। प्रायवेट मेंबर म्हणटा ते एक
MLAचो हक्क आणि प्रायव्हेट मेंबर डे म्हणून दवरचा इज एज पर द स्टॅट्यूट्स. शुक्रार म्हणटा तो प्रायव्हेट मेंबर डे. आतां आनी शुक्रारा सेशन केलां, बजेट शुक्रार प्रेझेंट केलां आनी प्रायव्हेट मेंबर डे उडयला पयलो धपक्याक. स्टार्टिंगूच कायदो मोडून म्हणल्यार कन्व्हेन्शन तोडून सेशन सुरवात करतात. म्हणजे एक बॅड सुरवात, वायट सुरवात. हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आहा की शुक्रार खंय बरो हो मुहूर्त थंय बरो बजेट प्रेझेंट करता. हांवें म्हणलें बरो जुम्मे के जुम्मे घालता बरो. एक्चुली शुक्रार आमी सेक्युलर देश. शुक्राराक मुहूर्त लागून बजेटा प्रेझेंट करपाक लागले जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव स्टेट काय कितें तें प्रश्न जातो. कळ्ळो काय. सो आमी आतां तांचे कडच्यान हें घेतलां की तांचे सगळे आमदार 5 मिनटांत काबार करता. तांचे करता म्हटलं करता म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याक विचारता पूण ते मिनीट करपा जायना. जे भशेन भायले येवन हांगा इंटरव्यू करतात मोदींची नवी मिडिया तयार जाल्या तें जें हांवें काडलां BSc तें आतां त्याच भशेन हेंय काडलां की तांचे आमदार 5 मिनटांत काबार करतले. आपलें जें आसा हें आपलें इट्स युअर विलिंगनेस आनी इट्स युअर रायट. पूण ते दुसऱ्याक विचारूंक लागले खंयचो हात खंय काडिल्लो आनी कितें केल्लें कळ्ळें आनी पूण असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान अशें येला कितें मातशें सिरियसनेस दवरुया मरे. That is have some sanctity for this house. It is considered the temple of democracy. कितें तरी मातशें हें दवरचें न्ही. सामकेंच बुर्रा फेस्त कशें पूण करूं. हांगा सिरियसनेस जायना सिरियसनेस ना. हांव सदांच कंप्लेन करता की सिरियसनेस दिनात म्हणून. regards to the issues of how Viresh Borkar was manhandled, मुखेलमंत्री आमी सांगलेले आसा ते इमिजिएटली PI टर्मिनेट जावपाक जाय. टर्मिनल सस्पेंड तेणें उतर दिलेलें आसा की ही इज गोईंग टू आतां सद्या तेजें इन्वेस्टिगेशन जाता एंड ही वील शॉर्टली मेक शुअर दॅट पर्टिक्युलर PI हॅज टू बी बुक्ड फॉर वॉट एवर ही हॅज डन बिकॉज दिस इज द रायट of a legislature. It is the protection that a legislature gets, especially when the session is on. तिसरें जे 39A जे बिल आमी जोड म्हाका दिसता 16 तारखेक जे घातलेलें आनीक तेमी आमकां सांगलें आमी तांकां सांगलां टॅक्टीक करिनाका अंडर द पर्व्यू की लॉ डिपार्टमेंटा वेट करपाक दी. दीस टायप ऑफ टॅक्टिक्स शूड स्टॉप. आमकां अश्युरन्स दिलेलें आसा की ऑन 2nd of March they have asked for a reply. And enough is enough. जे हे 39A स्क्रॅप करपाक जाय. हें बिल आमी जे घातलेलें आसा हें हिंगा हावजान हेजेर चर्चा जावपाक जाय. आमी स्पिकराक सांगलेलें आसा. आय बिलीव मोस्ट ऑफ द MLAs in the opposition have put this particular bill. With regards to the decorum of the house needs to be maintained. जे थोडे हिंगा हात हालोवपाक सारके मुखार आहाय. इसली जरी तर प्रथा हिंगा जाली जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां जोत्याचे आराडू पडटले. हेजेय चर्चा जाली. क्वेश्चन आवर जे 48 hours प्रायर जे दिवपाक जाय. हिंगा कितें जाता समज एक तिकट क्वेश्चन येयलें जाल्यार ते मागीर ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर कोताय आनी मागीर अनस्टार्ट करून उडयताय. हे इतली वर्सां ही प्रथा जाल्या. ऑनरेबल स्पीकर हॅज सेड असलें हें ह्या सेशनाक जावचें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.